तुमकां आज बीजेपी जॉईन जावचें ही दिसता? तो हांवें हांव विचारान खंय आसा ऑलरेडी सांगला. बीजेपी इज अ प्लॅटफॉर्म टू वर्क ऑन इट. पण जाका पॉलिटिक्स कळटा ताका कित्याक हांव भायर आसा हेंय कळटा. कळ्ळें न्ही. आनी जाका कळना ताका हांवें सांगलें म्हणून कळचें ना. आनी हे खंय तरी काही लोक पॉलिटिक्स खेळटा. हांव खंय गेलो, इवन हालींच हांव सावथ गोंया गेल्लो, मागीर फोन वचून ते कॅन्सल जाता म्हाका मेळप. अश्यो खूब गजाली जाता. आज नॉर्थ गोव्याचो कॅन्डिडेट म्हाका दिसना पणजेन म्हज्या बरोबर भोंवपाक रेडी आसतलो. ताका भंय आसतलो दुसरो जो इम्पोर्टेड आयला तो कितें करतलो. कळ्ळें न्ही. आज आमच्या बरोबर नॉर्थ गोव्याचो कॅन्डिडेट फोटो काडपाक म्हाका दिसना रेडी आसतलो. पण तरी सुद्दां म्हणजे हे मनान खंय तरी खटकतले. कळ्ळें न्ही. तो जाका घेवन भोंवता ताणें 2 म्हयन्या पयलीं मनोहर पर्रीकाराक कितें म्हटलां बीजेपीन रावन तें सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका मनान खटकता. पण दीज आर स्मॉल इश्यूज वेन इट कम्स तरी हांव सांगता फॉर द कंट्रीज सेक, फॉर द नेशन सेक, जी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आमी अचीव केल्या. एक म्हाका दिसता तुम्ही म्हणटा दिस इज मोदीज इलेक्शन. मोदीज न्हय, दीस इज कंट्रीज इलेक्शन. आनी ताका सद्या मोदी एकूच चॉयस आसा. दुसऱ्या सायडीन सर्कस आसा. आनी वर्स्ट थिंग म्हणजे एक प्रायम मिनिस्टर एक वर्सा ताका सर्कसूच म्हणटले. आनी वर्स्ट थिंग सर्कस तरी बरी ताका रिंग मास्टर आसता. ह्या सर्कसीक रिंग मास्टरूच ना. म्हणजे ते राहुल गांधी तांचो लिडर असो प्रोजेक्ट जायना. सो ही सर्कस म्हाका आयिल्ली नाका. देशा खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर, गोंयकारांच्या भुरग्यां खातीर, देशाच्या भुरग्यां खातीर हांव म्हणटा सरकार परत हाडा.